पहिली सुरुवातीर प्रामुख्यान डेप्युटी कलेक्टर म्हणजे मामलेदार जॉईंट मामलेदार PI हांच्यांनी गायडलायन जी फ्रेम केल्ली आसा ती इम्प्लिमेंट करच्या खातीर आजची बैठक आपयल्या आनी जी गायडलायन दिल्यात हांव एक आमदार ह्या नात्यान विनंती करता सगळ्या म्हज्या जनतेक स्ट्रिक्टली फॉलो करपाची गरज आसा। खंत असली एसेन्शियल कॉमोडिटीज तांकां मेळचे ना ही खंतय ती पयस जाल्ली आसा। ह्या बैठकीर आमी ठरयल्लें आसा गांवांनी आमची तालुका सोसायटी शॉप प्लस फेर फ्रेश शॉप आमकां आमी पुरवठो करतले आनी थंयच्यान प्रत्येक आमचे पंचायतीचे पंच सरपंच डेप्युटी सरपंच जे आहात ते आपापल्या वार्डात एक 4-5 व्हॉलंटियर सिलेक्ट करतले जांकां ID आमचे ऑनरेबल आमचे डेप्युटी कलेक्टर घेतले ते घेवन तांच्यांनी तो त्या घरान डिलिव्हरी करपाची सोय केल्ली आसा। चिंता करपाची गरज ना। प्रामुख्यान फॉरेनर जे आसात ते हांव विनंती करता ज्या घर मालकांनी आपापल्या घरांनी किंवा फ्लॅटांनी फॉरेनर दवरल्यात त्यांची काळजी तांच्यांनी घेवची। तांकां भायर सोडचें न्हू, भायर सोडले जाल्यार पब्लिकाक त्रास जातात। तांकां जे कितें जाय ते तांच्यांनी पुरवचें। जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान कोरोना व्हायरसा बाबतीन जे प्रिकॉशन कितें घेवचे हे आमचे जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेटअप जे ऑफिसर जे कोण आहात तातूंत पुलीस मामलेदार तशेंच सरपंच BDO चेअरपर्सन हांच्या मार्फत पावचे ह्या लागून ही बैठक दवरलेली। काही मार्गदर्शक तत्वां जी सरकारान जी धोरण दवरलेली आहा ती तांकां आयज आमी सांगलेली आहा। आतां प्रामुख्यान जे आमी ज्यो एसेन्शियल कॉमोडिटीज ज्यो आहा तितून एसेन्शियल सर्विसूय इन्क्लूड केल्ल्या त्यो लोकांक आमी ओपन दवरलेल्या आमी दवरल्या म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें इन्स्ट्रक्शन आहा की त्यो सर्विसीस ओपन दवरच्यो पूण त्यो सर्वीस लोकांक मेळच्यो ह्या नात्यान आमी बैठक दवरली आनी ह्या बैठकीच्या माध्यमांतल्यान त्या लोकांक कळोवचें म्हणून आमच्या ऑफिसरांक इन्स्ट्रक्शन दिल्ल्या। गरजेच्यो वस्तू म्हणजे ज्यो घरगुती वस्तू ज्यो आहा त्यो लोकांक पावच्यो म्हणून व्हॉलंटियर सर्वीस दवरलेली आहा। जे शॉप मालक जे आसा तेंचे शॉपांतल्यान माल लोकांक कसो पावचो हो माध्यम ठरयल्लें आहा आनी तें वॉलंटरी म्हणजे थंय होम डिलिव्हरी बॉयज आसतले तांच्या मार्फत जातले। लोकांक खंयच्याच परिस्थितीन आमी जमाव करपाक शॉपांचेर दिवचे ना, लोकांक घरा भायर सरपाक मेळचें ना। जे जमावबंदी जी घातलेली आहा तेजें टोटल एनफोर्समेंट जातलें। तेजे स्वयंसेवक जे म्हणटा ते प्रत्येक वॉर्ड वायज आसतले। लोकांक कन्विनियन्स जावचें म्हणून आमी सरपंच वॉर्ड मेंबर तशें म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन डेप्युटी चेअरपर्सन वॉर्ड मेंबर तांकां इनवॉल्व केले कारण तांच्या लोकांचो चड संपर्क उरता आनी लोकांची कांय गरजो आहा त्यो तेंच्या माध्यमांतल्यान हे जे व्हॉलंटियर्स आसतले तांकां पावचे अशें आमचें धोरण आसलें। जे गाडये जे आसा ते 2 व्हिलर अजूनय फिरता किंवा 4 व्हिलर फिरता तेंचेर कितें कलेक्टरान ऑलरेडी ऑर्डर काडलेली आसा, जमावबंदी बंद आसा, 4 लोकां वयर कोणाकूच फिरपाक मेळना। जरी कोण ही ऑर्डर वायलेट करता जाल्यार पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा तांचे कायद्यान जी कितें एक्शन आहा ती घेवची अशी म्हणून। दुसरी 2 व्हिलर जी आहा वा बाकीचे प्रायवेट व्हेकल आहा त्यो टोटल बॅन केल्ल्यो आहा। तेंच्यांनी खंयच्याच परिस्थितीन रस्त्यार गाडयो हाडपाक जायना। तरी आसतना गाडयो खंय रस्त्यार आदळटा जाल्यार पुलीस ताची स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली, इन्क्लुडींग अरेस्ट जातलो त्या मनशाक तेजी व्हेकलूय इम्पाउंड जातली आनी खंय तरी सरकारी ऑर्डरीचें अवमान असो ठरप जातलो आनी तेजी FIR जातली। म्हणून लोकां कडेन विनंती आहा ह्यो ज्यो कलेक्टरान ज्यो ऑर्डरी इश्यू केल्या ताका पुराय मान्यता दिवची, मान्य करच्यो ह्यो ऑर्डरी आनी सहकार्य करचें।